बाबा नाव किती गेले मला क्लस्टन पिंटो. क्लेस्टन पिंटो तू हिंग बाराडेचाची हय बाराडेचो. आणि आता आम्ही तुका चयला एशकोन फ्लॅग सारखे आपल्या सारखे तुझा मान सारको आमचो इंडियेचो फ्लॅग सो हो फ्लॅग तुवें हाडला ओ ना ना दिला हांवें हाडला. तुवें हाडला व्हेरी गुड तुगे कोश्टाचो हय मुखार. गुड आनी एशकोन तूं फाटीं लायन हो फ्लॅग घेवन भोंवपाक तुगे आयडिया कितें आयज इंडिपेंडन्स डे सो ऑब्वियसली सगळे फ्लॅग होस्टिंग बी करताय तेका लागून आमी आतां ITI वयता फ्लॅग होस्टिंग. Okay. फ्लॅग घेवन. फ्लॅग एशकोन तुका यो म्हूण सांगला ओ ना ना हांव वयता. तुगे ओन दील ओके सो बाराड म्हळ्यार वेयल्या पळय आनी बाशी फ्लॅग लावन तूं मोटरसायकली चोयतलो तो हर व्यक्ती तिरंगा म्हळ्यार आसा तुज्या मोदी म्हणटा हर घर तिरंगा तुवें एक हर व्यक्ती तिरंगा चालू केले आनी पिंटो लेस्टन पिंटो व्हेरी ब्युटिफूल अरे ती न्यू आयडिया तुगेली एक्चुली दीस कॉन्सेप्ट प्रमोद सावंतान पासून एक्सेप्ट करूं जायी आनी तेणें तें डिक्लेअर करूं जाय आतां हर व्यक्ती तिरंगा पीठ पे तिरंगा आगे तिरंगा भारत देश हमारा महान कळ्ळें ना जय हिंद जय गोवा आनी आतां तूं मोटरसायकलीन वयतलो हा गुड गो सेफली ड्रायव्ह सेफली ओके आनी ह्या गांवचो आमगेलो हिंगा MLA कोण पुरुष सिल्वा ओके गुड आनी तुमगे व्हडले सरपंचा नांव जाण नांव कितें वीना बॅकग्रावंड येयलो ओके गुड आनी देव बरें करूं लेस्टन थँक यू व्हेरी मच आय एम प्राउड ऑफ यू ग्रेट हांव एंथनी डिसिल्वा फ्रॉम आसलना आंबेली बेसिकली हे हर घर तिरंगा म्हणटाय आनी इंडिविज्युअल तातूंत तेंगे भाशेन सगळ्यांनी एक आमगेले राष्ट्र फ्लॅग जो आहा तो आमी लावचो बरी खबर पूण आयज हेंगेली ही गव्हर्मेंट स्कुलांत येतय पयलीं हो फ्लॅग मस्त आहा त्या इस्कॉल बंद पडला हो कितें कांय खबर ना सारकी फ्लॅग मस्त आहा पूण फ्लॅग ना दुसरे हे इस्कॉल आहा बाराडेचे हे गव्हर्मेंट स्कूल आहे प्रायमरी स्कूल पूण गव्हर्मेंट प्रायमरी स्कूल आहे आनी हिंदीन बरयलो इंटिग्रेटेड चायल्ड डेव्हलपमेंट सर्विसीस सो ICDS आनी ह्या आख्खे इस्कॉलाक एक फ्लॅग देखून ना हिंगा पूण हे प्रायमरी स्कॉलान हेंगेले अनुदान म्हणनाका मागीर तेंगेले सबसिडायज रेट्स आनी फंड्स सगळे वयता पूण आयज ह्या आख्ख्या इस्कॉलान इंडियेचो फ्लॅग ताका लावपाक तेमकडे टायम ना आनी थिंगसान प्रायम मिनिस्टर आमगेलो सदां उलयता हर घर तिरंगा आनी जंगलां पावले इस्कॉलां बाबून जंगलां इस्कॉल पावले पूण जी शारांनी जी गांवांत इस्कॉलां आहेत ती इस्कॉल सारकी मेंटेनन्स जायना गेले सो आय होप दोतोर प्रमोद बाब गोंयचो जो CM आहा तेणें हेजेर लक्ष घालचें आनी असल्यो वस्तूय तेणें सांबाळच्यो म्हूण देव बरें करूं But it is not just creation alone which rules. We who have the Spirit and the first of God's gift are also grown within ourselves as we wait for God to make us His sons and set our whole being free. This is the word according to the Lord. Reflection. In the is in a state of expectation, and there will be a universal redemption. The entire universe is growing even today, as the greed of man has wounded it. God, in His benevolence, had given everything that man needed for his survival. But what God gave to man was insufficient for man's greed, and He destroyed the universe to satisfy His greed. The entire universe is in a state of expectation. She's
morning, everyone. Good morning, students. My dear brothers and sisters, on this special day, we come together to celebrate two remarkable events that hold deep significance in our hearts. Today, we honor Our Lady of Assumption, the Heavenly Mother, who guides and protects us with grace and love. And at the same time, we celebrate the 78th Independence Day of our beloved and great India, a nation that stands tall, proud of its rich heritage and diverse culture. Today, I am deeply honored to welcome our esteemed chief guest, Mr. Cruz de Silva, elected member of the Legislative Assembly, whose presence adds great joy and dignity to this occasion. Thank you. Mr. Cruz Silva, an Indian politician and civil engineer who serves as a member of the Goa Legislative Assembly, representing the Veli Assembly constituency. The potted plant. Yeah, Madam Miriam Afonso, you're the headmistress for Regina High School. भुरग्यांक, स्टुडंट्सांक तसोच पेरेंट्सांक तुजो संदेश कितें? On this occasion of the Independence Day, I would just like to give you a message that is, we have not achieved freedom easily. Our forefathers worked very hard, sacrificed themselves, and we attained independence. So my humble request to you dear students and parents, let us all together work very hard, sacrifice ourselves, and dedicate for our mother country. Sir Freddie Gomes, to Regina Scola's PE teacher. What do you call PE or PT? P. PE, Physical Education teacher. Okay. So, आयज 15 ऑगस्ट ओके आनी ह्या असोल्ल्याच्या गोंयान अ लँड ऑफ फ्रीडम स्ट्रगल म्हणल्यार जाता कित्याक ह्याच जाग्यार सान बाब जुलियो मिनेजीस हेणें राम मनोहर लोहियाक हिंगा ताका आसरो दिल्लो थोड्या टायमाक जेन्ना तो तेजी तब्येत बरी नासली हुंय सो ही केम एंड टूक सम रेस्ट ओवर हियर सो असोल्ला इज अ सिग्निफिकंट प्लेस फॉर लॉट ऑफ पीपल हू आर लायक यू कॅन से रेवोल्युशनरी म्हणल्यार जाता थोडे ओके सो तुजो संदेश कितें आसतलो Well, first of all, I would like to wish everyone happy Independence Day, and I'm very proud to be in Asolna, as you say, the great revolutionaries and the revolt started. And I would like to give a small message wherein whatever is preserved by our great freedom fighters, I request the people and especially the youth to carry forward this legacy of the great freedom fighters and the great Lohia who came here. So let us preserve this and carry forward and try to preserve a small state of Goa. So this is what I wish to give a small message from my side. Thank you, sir. Thank you. Is Clifford Cardozo. Today, the Catholic Church celebrates the Assumption of Our Lady of Mary, and we are very fortunate that the day coincides with Independence Day. So I wish everyone a very happy feast and the 7th day. Thank you very much. Thank you. तूं आसोलना Oi. the land of freedom fighter म्हणल्यार जाता न्ही Yes. दोतोर जुलियो मिनेजीस Yes. देव बरें करूं Thank you very much. Thank you very much.
Father Romeo, आमकां मातशें can you give us the significance of this feast, Our Lady of Assumption? Importance म्हणल्यार जाता. हय आयज आमी सगळीं खुशालकायेन बरोवन आंकवार मारयेची स्वर्गावरणाची दोबाची परब समोर उरता आनी ही आमकां परब गिव्स 3 privileges to Mother Mary. पयले सुवातेर शी कॅरीड Jesus in a womb. She was a carrier of God in a womb, in a body. She carried Jesus. आणि अशें आसतना पाप साहेब जॉन पॉल सेकंड म्हणटा एड्रेसीस हर एट द फर्स्ट लिवींग टॅबरनेकल. आनी जो जेजू इगोर्जेंत आसा टॅबरनेकलांत तिणें आपल्या कुसव्यान जेजूक सांबाळलो आनी हे भाशेन शी कॅरीड गॉड. दुसरे सुवातेर तिका प्रिविलेज दिला ती म्हणल्यार शी वॉक्ड वीथ गॉड. जावं शी वॉक्ड वीथ जिजस टू इजिप्ट, जावं टुवर्ड्स हीज डेथ एट माउंट काल्वरी. शी accompanied Jesus, she accompanied God. आनी 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 हे भाशेन शी वॉक्ड वीथ गॉड आमी मातशें म्हणूंक जाता. आनी तिसऱ्या सुवातेर शी interceded to God. We find many instances in the Bible, like wedding at Cana. ती विनंती करता आपल्या पुता जेजू लागीं माग म्हणून ह्या कुटुंबा पासून. आनी जेजू at her mother's request, he performed first miracle, turning the water into wine. So आमी सगळीं, we can carry Jesus, we can walk with Jesus, and we can intercede to Jesus for all of us. सगळ्यांक सायबीण मायची शुभ परब स्वर्गार वरणाची आवडेता आनी आमी सगळीं एक दीस आमी स्वर्गार वेतेल्या असल्या बरोवशान आमी जिवया. ओके फादर, म्हाका एक इम्पॉर्टंट दिसता मातशें म्हणजे आयज 15 ऑगस्ट इंडिपेंडंट डेयाक हे फेस्त आसुमसांव सायबिणीचें हें कोइन्सायड जावपाक तुका कितें जाल्यार देवाचो व्हडलो प्लॅन दिसता काय इंडियेच्या गांवांनी? हय, जेन्ना आमची सायडबाय स्वर्गार गेली त्याच दिसा आमच्या भारत देशाक स्वतंत्राय मेवली. इट इज समथींग युनीक. त्याच दिसा आमच्या भारत स्वतंत्र जालो आनी आयज आमी 78 हो दीस आमी पाळटाव इंडिपेंडन्स डे. आनी अशें म्हणटा आसतना आमी भारताचे नागरिकां कशें आसतना आमकां जबाबदारी आसा. फ्रिडम म्हणल्यार रिस्पॉन्सिबल सिटीजन्स ऑफ आवर कंट्री. तशेंच आमी रिस्पॉन्सिबल फेथफूल जावंक आमच्या क्रिस्ती धर्मान. देव बरें करूं फादर रोमियो. सदांच आय फील प्राऊड अँड हॅपी जेन्ना हांव तुका मेवता आनी तुजे कडेन 1-2 बायट घेता आसतना. थँक्यू फादर. तुका देव बरें करूं. फादर, हांव जाणा तुका आमी वळखता फादर सांतो आंतोन परेरा म्हणून, आनी तूं आमचे वेळले सान फ्रांसीस शायराचे इगोर्जेक तूं आतां हिंगा पादिकार म्हण आहाय. जाल्यार हे आयज 15 ऑगस्टाक जे आसुमसांव सायबिणीचें फेस्त जे मनयता तेजे हे सायबिणीचें फेस्त आनी आमचे स्वतंत्र दिवसाचो हेजो संबंद कितें आसा? कितें आतां आमचो भारत देश स्वतंत्र जालो सायबिणीच्या फेस्ता दिसा. सो देखून हे दोनूय परबो बराबर आमी समोर उमता. आनी आमच्या हितून गांवांतूय एक हें आहा तें म्हटल्यार पयलें फळ आमी देवाक भेटयता. ते फर्स्ट हार्वस्ट आमी म्हणटा तेका. सो ते देवाक भेटय. सो 3 परबो आमी बराबर आयज समोर उमता. सो तुजो संदेश कितें आमच्या वेळ्ळेच्या गांवच्या लोकांक? जशी देवान आंकवार मारी कुडी ओतम्या सयत स्वर्गार व्हेली ती जावन आसा आमचें प्रथम फळ पयलें मनशाकूड स्वर्गार चडोन वचूंक. तर आमी कांय देवान स्वर्गार जागे तयार केले जेजून. तर आमी थंय पावूंक हो आमचो सगळ्यांचो आवडो. देव बरें करूं फादर. थँक्यू. क्रूज बाब, आयज तूं थोड्या घंट्यार सेंट रॉक हायस्कुलान चीफ गेस्ट आशिल्लो आनी जाल्यार हे स्टुडंट्सांक जी आतां आमची फुडली पिळगी जी वयर सोदतली हेंच्या बाजू तुजो संदेश कितें? त्या सोगट्यांक आमचे फेस्ताची परबी तेजे भाशेन आख्ख्या इंडिया लोकांक आमचे हॅपी इंडिपेंडन्स डे. आयज आमी
सेंट रॉक हायस्कूल थोडे कंटार स्कूलाच्या फंक्शनाक चीफ गेस्ट जालो. थिंगा सगळे भुरगीं हाडली, तांचो कल्चरल प्रोग्रामूय जालो. सो हांवें तांकां फकत एक मेसेज दिला. जेन्ना आमकां इंडिपेंडन्स मेळ्ळें, जेन्ना आमचे लिडर हाडले, जायते लिडर हाडले, जायते आमी वळखना पासून आसतले, तेमी सॅक्रिफायस केले आमकां इंडिपेंडन्स दिवपाक. आनी तेन्ना तेमी कास्ट रिलीजन बी कांयच चोयलें ना. आनी फकत चोयलें ना इंडिया फ्युचराक. तेजे भाशेन हेजे मुखारी इंडियाचो आमची एकठांय उरतली जाल्यार, आमकां इंडिपेंडन्स उरतो जाल्यार सेम आमी तेंचे भाशेन सेल्फलेस रावपाक जाय आनी आमी सगळे एकठांय रावपाक जाय. कोणें आमकां डिवायड पासून केलें जाल्यार आमी डिवायड जावचे न्हू. आनी आमचे कास्ट रिलीजन हे चोयना सोडून आमी इंडिया म्हूण आमी रावपाक. क्रूज बाब, तूं खोर घोलायक सान सदांच हांवें पळयलां तुका जें गोंयकारपण, गोंयच्या भासोत तुजो आख्खो जिवूच आसता. तर ते गोंयच्या भासोत बरें जावचें म्हूण तुजो संदेश कितें आमकां गोंयकारांक आनी चड करून वेळ्ळेकारांक? म्हजो संदेश एकूच, पयलो मोग गोंयचो आसपाक जाय. गोंय रावतलो, गोंय राखतलो म्हूण हें तुज्या काळजान पयलो आसपाक जाय. मागीर तूं कितेंच करपाक रेडी आसता. सो हांव मागता आमच्या सगळे गोंयकारांक, तुमी खूंय आसूं, गोंयचो मोग सदांच तुमच्या काळजान दवरात आनी आमी गोंयकार सदांच एकवटान रावपाचें आनी एकवटान रावया आनी सदांच केन्नाय गरजेक आसलें ऑल्वीन बाब आंता हांव. ऑल्वीन बाब, आयज जायत्या वर्सांनी तुका हांवें गोंया पळयलां आनी नशीब तुजें तूं दॅट यू हॅव रिच्ड ऑन द इंडिपेंडंट डे फॉर अस ऑन 15th ऑगस्ट. आयज हिंगा 2024 आनी हांव जाणा ते भाशेन तूं वेमली गांवान UKन रावता. आनी आमी सदांच जाणा जे इतले गोंयकार खंयूय परदेसान राव तांकां गोंयचो जायतो मोग आसता. जाल्यार आयज तुजो संदेश कितें? पयले सुवातेर देव बरें करून तुका एंटनी बाब. म्हजे सुवातेर म्हाका दिसता आनी म्हाका बरो मोग आहा गोंयचो. सो आय जस्ट वॉन्टेड टू हॅव दीस डे. सो हांव आयलो आनी हांवें म्हणलें आमचे MLA बाबा बशीं येतलो आनी ते फ्लॅग होस्टिंगाक उबो रावतलो. सो म्हाका खूब खोशी भोगली आज हो फ्लॅग होस्टिंग पळोवंक आनी म्हाका मोग आहा म्हणून हांव हो फ्लॅग होस्टिंगाक आयलां. तुजो एक सरपंच आसतना जेन्ना पंच आसलो, सरपंच आसलो तो चिंचोणीचो, तेन्नाय तुवें भरपूर काम केल्लें म्हणून हांव आयकोन जाणा सुत्रा प्रमाणे. जाल्यार तुका आयज तेजो नियाळ येता, तुका कितें फ्लॅशबॅक बा जाता आपुणूय गोंय आसचो अशें? डेफिनेटली म्हाका बरो गोंयचो मोग आसा आनी हांवें जायतीं कामां केल्लीं. लोक जाणा कितलीं कामां केल्लीं तीं आनी लोक खुशाल आसलो. तेच बरोबर आज पासून म्हाका मोग आसा गोंयचो आनी म्हाका दिसता कितें करचें. आनी हांवें चोयलां बाब क्रूज, आमचो MLA, तशेंच आमचे मेंबर्स ऑफ पंचायत, सरपंच हे बरें काम करतात आनी म्हाका दिसता हेजे फुडें बरें काम जातलें. आनी हांवूय खूब खुशाल जाता हें काम ते करतात तें पळोवन. आनी हांव सदांच देवा लागीं मागता तेमी आमचो गांव, गोंयचो गांव सांबाळून बरें काम करचें आनी गोंय सांबाळून दवरचें म्हणून. देव बरें करूं ऑल्वीन बाब. देव बरें क्रूज बाबाकूय. थँक्यू.